नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. जानेर 2022 वॅकन्सी भरूंक गोवा स्टाफ सिलेक्शन आयोग कायद्यांत चौथे फावट दुरुस्ती. कमिशन बायपास. सी कॅटेगरी पोस्ट खात्यांत भरूंक मेकळी. मंत्रिमंडळाचो निर्णय. म्हादयवेल्यान विरोधकांसयत सत्ताधाऱ्यांचो सरकाराच्या भूमिकेचेर प्रस्न. कर्नाटकाच्या कामाचेर स्टे हाडपाक सरकार फेल. कर्नाटक गोंयांत फक्त राजकारण. आतंकी संघटना हमासाचो मुखेली इस्माईल हानियेक इस्रायलान सर्जिकल स्ट्रायकांत मारलो. इराणाच्या राजधानीत स्ट्रायक. इराणाच्या अध्यक्षाच्या सोपुतविधीत जाल्लो वांटेकार. मोबाची येणावळ. लँड कसिनो उपरांत गोवा ब्रॉडबँडाचे 182 कोटीचे स्कॅम. सरकारान बुडयले 700 कोटी मायज. विजय मागता हाऊस कमिटी. रोहन म्हणटा आमचे लक्ष आसा. गोंय सरकार करता हिंटरलँड टुरिझम पॉलिसी. सत्तरी, पेडणे, दिवचल, काणकोण, सांगे, सावड्डे वाठार टुरिझमाक प्रमोट. पर्यटन मंत्र्यान सांगलो प्लान. सरकारान नीट रद्द करून दिवची. GCET वरवीं मेडिकल ऍडमिशन दिवची. विरोधकांची मागणी. गोंय सरकार म्हणटा नीट सुप्रीम कोर्टा प्रमाण. अर्थमंत्री म्हणटा नीट हाडपी UPA. केरळात वायनाडाच्या वरिष्ठांक सोपिल्ल्याचो आंकडो 150 वयर. 101 बेपत्ता. 200 जखमी. अलर्ट 8 दीस आदी. 3 रिमाइंडर दिले. केरळ सरकार बसलो. घरमंत्र्याची जाप. दोन महिन्याची नुस्तेमारी बंदी रातया सोंपता. मात नुस्तेमारी सुरू जावंक आनीक 8 दीस. कामगार अजून ना. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा LED फिशिंगाचेर खात्याची खंय नजर. जानेर 2022 जाहीर केल्ल्यो वॅकन्सी भरूंक गोवा स्टाफ सिलेक्शन आयोग कायद्यांत चौथे फावट राज्य सरकारान दुरुस्ती केली. आता C कॅटेगरीचे पोस्ट भरूंक खात्यांक मेकळीक. SSC कमिशन बायपास. तेवटेन पणजे महापालिका कायद्यांतय दुरुस्ती केल्या. आता वॉर्डांचें डिलिमिटेशन राज्य वेंचणूक आयोग करतलो. DMA न्ही. केंद्राची PM सूर्य घर स्कीमय गोंयांत घेतली. कॅबिनेटांत बुधवारा कांय म्हत्वाचे निर्णय जाले. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आयोग कायद्यात वट्ट चौथे फावट बदल. हे दुरुस्ते वरवीं C कॅटेगरीचे पोस्ट खंय खात्याक भरपाक मेकळीक. 8 जानेर 2022 पयलीं जाहीर जाल्ले पोस्ट खंय खात्यांनी भरचे. इंटरव्ह्यू घेवपाचो संबंदीत खात्याक अधिकार. 31 ऑक्टोबर 2024 पयलीं भरचे रिते पोस्ट. पणजे महापालिका कायद्याचे दुरुस्तीक मंजुरी. हे दुरुस्तेत महापालिकेचे कामकाज आनी हेर मुद्द्यांचो आस्पाव. वार्डाचे डिलिमिटेशन राज्य सरकारा कडेन विमर्श करून राज्य वेंचणूक आयोग करतलो. हाचे पयलीं डिलिमिटेशनाचो अधिकार पालिका प्रशासनाच्या संचालकाक आशिल्लो. दर वर्सा 31 जानेरा पयलीं CCPन वर्सुकी प्लॅन जिल्लो प्लॅनिंग कमिटीक दिवचो पडटलो. केंद्र सरकाराची PM सूर्य घर मुफ्त बिजली येवजण गोंयकारांक पावोवपा खातीर गोंय विनामुल्य वीज येवजणेंत आस्पाव. हाचे पयलीं दर्यादेगांचेर शेक उबारपा विशीं कायद्यात ऑर्डिनन्स हाडून दुरुस्ती केल्ली. ह्यो दुरुस्त्यो विधानसभे मुखार येतल्यो म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. म्हादयवेल्यान विरोधकांसयत सरकारांतल्या आमदारांकय सरकाराच्या भूमिकेचेर प्रस्न. म्हादयचेर कर्नाटक गोंयांत फक्त पक्षीय राजकारण जालां. कर्नाटकाक सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्युनलाचें कोत ना. हजारांनी कोटी घालूंक उदक परतून मेकळे. गोंयाक स्टे सुद्दां हाडूंक जमना. Decades have passed. This conflict is going on. And this conflict is being used, this river Maday, which we say is our mother, is being used politically by Karnataka government and also by Goa government. म्हणजे दोन्ही वाटेचे नॅशनल पार्टीज आमचे गोंयचो फ्लो हा तो डायवर्ट करून सारको व्हरोन ते इस्टाक व्हरोन ते सारके
मलाप्रभा बेसनान तेणी तें डायवर्ट केलें तेचेर हो आयज डिस्कशन जावपाची गरज आहा. आमी एक स्टे हाडूंक पावंक ना. सुप्रीम कोर्टान वचून आमी स्टे हाडूंक पावंक ना. ट्रिब्युनलाक आमी कूड नॉट कन्विन्स द ट्रिब्युनल दे आर डुईंग द वर्क. तांकां कोर्टान सांगलें काम बंद करूं. आमी फाटीं उरले अशें म्हाका दिसता. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान गियर फुडें घालें आनी सांगलें की ते आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून. दॅट दीस हावस कमिटी वॉज एन आय वॉश. कित्याक एक मिटींग जावन ताचे फुडें कांयच जावंक ना. हाजेर अशें दिसता की सरकाराक इलेसांवां चड इम्पॉर्टंट आशिल्ली म्हादयचे इन्स्पेक्शना परस और म्हादयचे नदये परस. की सरकार एक्झॅक्टली हे इन्स्पेक्शनाक कितें जालें तें सांगना. जे इकोसिस्टम आसा, इको फ्रजायल एरिया आसा त्या बेजिनान थंय स्टडी जाल्ली आसा काय कितें. सो म्हाका एक रिप्लाय येयला स्पिकर सर, वेदर द डिपार्टमेंट एग्रीज द ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज वील हॅव अ एडवर्स इम्पॅक्ट ऑन द फ्रजायल इकोसिस्टम ऑफ गोवा ड्यू टू द म्हादय डायवर्जन टू कर्नाटका. नो सच स्टडी हॅज बीन डन टू एक्सेलरेट द इम्पॅक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज. की समज आमी वेस्टर्न घाट्साक हात लायलो आनी वेस्टर्न घाट्सान चेंजीस करपाक गेले कित्याक वॉटर फ्लोज आसा. आतां ते वॉटर फ्लो आमी बंद केले, चेंज केले, डायवर्ट केले. नाल्यार तुमी पळयलां आसतलें आतां लँडस्लायड आतां कालच्या दिसान तुमी पळयलां आसतलें केदो व्हडलो लँडस्लायड वायनाड जाल्लो आसा आनी असो लँडस्लायड जावपाची खुबशी शक्यता हांगा पासून आसा. आतंकी हमासाचो मुखेली इस्माईल हानीक मारलो. इस्रायलाचो इराणाची राजधानी तेहरानात सर्जिकल स्ट्रायक. इराणाच्या नव्या अध्यक्षाच्या सोपूतविधीक गेल्ले कडेन मारलो. इराणान इस्रायलाक खर जाप दिवपाची शिटकावणी दिल्या. इस्रायल कसलेय परिस्थितीक तयार. तेहरानात ह्याच सुवाळ्याक भारताचे वतीन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हाजीर आशिल्लो. गोंयांत कसिनो मोपाचो रेव्हेन्यू ब्रॉडबँड धरून 738 कोटींची स्कॅमां. विजयान युटीएलाक सरकारान ब्रॉडबँड कॉन्ट्रॅक्टाक 2027 मेरेन दिल्ले मुजतवाडीचो इशू काडलो. हें खंय 8 वर्सांचें 182 कोटीचें एडवान्स स्कॅम. विजय हावस कमिटी मागता, ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची तयारी. IT मंत्री म्हणटा स्कॅम म्हणटा ताका अर्थ ना, सरकाराची सगल्यांचेर नजर आसा. मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्करन्स ऑफ कॅबिनेट. ताणें म्हणलें कॉन्करन्स ऑफ कॅबिनेट जाय. मुखेलमंत्र्यान कॉन्करन्स घेतलें ना, डायरेक्ट सायन मारली, हाका काडलो, सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें. स्पिकर सर, मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें. स्पिकर सर, टेबलाचेर कितें आसता, जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता. GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, ही कजिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या. सो हातून स्पिकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात, 2027 मेरेन. म्हजो क्वेश्चन स्पिकर सर सादो आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हें तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हे सबस्टँडर्ड मटेरियल. तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां. हांव मागता स्पिकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर. पयलीं स्पिकर सर GMRक 207 कोटी, ऑनशोर कजिनोक 349 क्रोर्स, आतां 182. 3 दिसांनी 738 क्रोरांची स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा. आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आसलो, तुजें आनी काडटा भायर. हें आतां पयलें 182 सांग तूं तुजें, आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोवं नाका. स्पिकर सर, हे एडवान्स लूट मारता ते, आतांची न्ही, एडवान्स फुडें. आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते. आनी हे ते भशेन केल्लें आहा. स्पिकर सर, हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट हें, ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. स्पिकर सर, ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हातून. हे स्कॅमूच, हे 100% स्कॅम. कितें स्कॅम? 100% स्कॅम. जर BOT जाल्लें तेन्नाच जर BOT जाल्लें जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचें जातलें आसलें एकक्यान. तेन्ना BOT जावंक ना म्हणून आज हो प्रॉब्लेम येयल्लो. कोणें केलें तें? तोय आहा तुमचे बरोबर तेन्ना.
सरकारान केंद्राकडेन उलोवन नीट परीक्षा रद्द करून घेवची, CET वरवीं मेडिकल ऍडमिशनां दिवची, भायले भुरगे कोचिंग घेवन मेरिटांत येतात, गोंयच्या भुरग्यांक आधार ना, विरोधी आमदारांची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटात सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आसात, नीट रद्द करूंक मेळना. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणटा 2012त नीटूच बरी म्हूण सुरू करपी UPA सरकारच. तुम्ही पळय जाल्यार आमचे भुरगे शिकतात ते दे आर गेटिंग व्हेरी गुड मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन बट दे फ्लंक इन NET or there are other students who don't do well in the board exam but they top up in the NET. Now how do you work out this framework? Because NET, those top scorers, if you have made a research or a study, they are all people who have gone to coaching institutes where they have spent lakhs of rupees. What about the other people who don't have access or the money to go in for the coaching institutions? How you balance? Now, with this today's calling attention, let us take a decision. Double engine sarkar chalot jalari, ejer kota. So, let the House request the center to exempt Goa from this exam for this year and allow admissions in the medical colleges to students on the basis of a common entrance test conducted by the state government and cancel the NEET. Because the students are relieved that at least the admission and counseling for medical colleges would begin shortly without delaying the academic calendar. स्पीकर सर, पैसे दिवन रँक घेवंक मेळटा हे गोंयच्या भुरग्यांक कळ्ळा आनी तांची छाती तांची कोलॅप्स जाल्या. दे गॉन इन टू डिप्रेशन. दीस इज द फॅक्ट. आनी इफ एल्टन सेड तांणी जीव दिवपाचो काय म्हणून दे मे रीच दॅट स्टेज इफ वी डोंट टेक एनी करेक्टिव्ह स्टेप्स. केले ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची. GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS. CET इट इज सेम थिंग. अशें कांय ना. आमचे भुरगे हुशारूय आहात. तांकां अजून थोडेशे ट्युशन्स दिवपाक जाय किंवा तांकां आनीक थोडेशे जर म्हणजे कोचिंग क्लासीसा सारके जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार आनीकूय ग्रामीण भागांतले भुरगे हे खूब मोठ्या प्रमाणात टॉप करूं शकता. इट इज एन कोच म्हणजे इन शॉर्ट तेंचे प्रिपेरेशन फॉर द नीट एग्जाम अलॉंग विथ द बोर्ड एग्जाम्स कशें जावचें हे हाय सेकंडरी लेवलाचेरूय बी आमी प्रयत्न करता. तमिळनाडू, कर्नाटका, वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिजोल्युशनां घेता पळय न्ही, दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. ताच्या खातीर आत्तां असले रेजोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा. मजगती नीट परीक्षा सुरू जाली थंयच्यान मेडिकल सिटां विकत घेवपाचे प्रकार बंद जाले म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राज्यसभेत उलयली. 2010त खंय UPA सरकारानूच परीक्षा हाडिल्ली आनी आतां खंय रद्द करपाची मागणी करता. निर्मला सीतारामनाचो काँग्रेसीचेर फार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. केरळाच्या वायनाडांतले अरिश्टांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 150 पार जालो. 200 जखमी, 100 अजून बेपत्ता. पालसण कोसळून गाडयो चिखलांत पुरवल्यो. मोठ्या अरिश्टाचो अलर्ट खंय 23 जुलयाक दिल्लो. 3 रिमांयडरय दिल्ले. केरळ सरकार खंय शिटकावणीचेर बसलो. घरमंत्री अमित शहाची जाप. सेना NDRFचे सोद बचाव कार्य चलना. मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी. 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई. 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं. अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी. इसीलिए 23 तारीख को हमने NDRF की 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है. NDRF की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता. मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं. ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का,
केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। 2 महिन्याची दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी मध्यानराती सोंपता। मात नुस्तेमारी सुरू जावंक आनीक 8 दीस तरी वतले म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता। ट्रॉलरां वेले हेर राज्यांतले कामगार परत येवंक नाशिल्ल्यान कळाव। LED फिशिंगाचेर खंय खातें नजर दवरून आसा। तेवटेन रापणकार म्हणटात ट्रॉलरांची नुस्तेमारी बंदी खंय वाडोवची। करिना सो कितले आनी फुडले 8 दिसान बी नाही ते त्यांचा प्रश्न। ऑफिशियली आज 12 पासून आहा पण त्यांचे कामगार येयल्ले आसना आणि वेदर आहा सो म्हाका दिसना चलतलेच म्हणून काम। हय आमचे स्टाफ ऑलरेडी आसता कंपल्सरी। इतले मजगती ऑल गोवा फिशरमॅन असोसिएशनान फिशिंग बॅन वाडोवचो आणि खात्यान LED फिशिंगाचेर बंदी घालची अशी मागणी केल्या। आयज आमी 31 जुलय मॉन्सून बॅन काबार जाता आणि फाल्यांच्यान न्यू सीजन असो स्टार्ट जाता। सो आमी आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला फिशरीज डिपार्टमेंटाक कळोवपाक की ह्या सिजनाक तरी तुमी डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय आसा ते ताबडतोब बॅन करचे म्हण। कित्याक आयज 2016 बॅन हाडलेलो आनी टील डेट आयज फूल स्विंग LED लायट, बुल ट्रॉलिंग, हाय स्पीड इंजीन हे सगळे डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज करता। गोवा गव्हर्मेंट शूड सी बिकॉज गोवा इज अ स्मॉल कोस्टलायन आनी म्हाका दिसता ह्या धाकट्या कोस्टलायनान आमच्यो बोटयो जाल्यार चड फिशरमॅन व्हडल्यो बोटी आहा 800 मायल, आमचे बाकटे कॅनो आसा 1000 मायल्स, त्या भायर दुसऱ्यो बोटी येवन आमचें नुस्तें व्हरता। सो ह्या टायमाचेर म्हाका दिसता सरकारान एटलिस्ट 90 डेज करचे म्हूण आमी सरकाराक विनंती करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। संजीवनीच्या उस्कारांक अजून वाली ना। साखर कारखानो सुरू करपा विशीं धोरण सरकारान 15 दिसां भितर स्पश्ट करचें, ना जाल्यार हायकोर्टांत वचपाची उस्कारांची तयारी। एके वटेन विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसतना बुधवारा उस्कारांची बसका जाली। मुख्यमंत्री आनी शेतकी मंत्र्याक बरयलां 15 दीस खंय जापेची वाट पळयतले। आमी आतां इतले प्रयत्न करून आमी ट्राय केली, सगळे केले, पण आमचो प्रयत्न आमकां यश मेळना त्या प्रयत्नाक। म्हणून आतां आमी हितूंतल्यान कायदेशीर आमी तांकां एक नोटीस दिवन कित्याक आमकां कितें दाखोवपा जाय, त्या लागून आमी कायदेशीर नोटीस दिवन आमकां फॅक्टरी चालू जाली जाय, तुमी करता काय ना हे आमी तांकां नोटीस दितले। CMक दितले, एग्रीकल्चर डायरेक्टर दितले आनी बाकीचे कोण कोण खाते तांकां दितले, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक दितले आनी तेजे वाट पळयतले। कितली गायडलायन दिता तुमी? आमी एक 15 दीस सरकाराक। हय ऊस क्षेत्र गोंयांत चालू उरोन उसा मार्केट मेळपाक जाय, तें सरकारान करचें किंवा प्रायवेटान करचें। सरकाराक शक्य ना हें दिसून आयिल्लें आसा, तेन्ना सरकारान सांगलें आमकां कोणूय जर ही फॅक्टरी चलोवपी तयार आसा जाल्यार हाडा म्हणटा आमी हाडलेलो। तेजें कितें जालें तें आज पर्यंत सरकारान जाहीर केल्लें ना आनी आमकां कळयल्लें ना, आनी जो पर्यंत हें कळयल्लें ना आनी फॅक्टरी बंद म्हणून आमकां शेतकारांक सांगलेलें ना, तेन्ना आमकां दिसता सरकारान एक तर आमकां जाहीर करचें गोंयकारांक ही फॅक्टरी बंद आसा, आज आमी बंद केल्ली आसा, ह्या फुडें तुमी ऊस रोवं नाका अशें स्पश्ट सांगपाची गरज आसा। सरकाराची धोरण अशें आहा की जे पळय कोण बिडर हांगा येतात तांकां सरकार मुद्दम जावन टाळटा, अशें तरी म्हाका प्रथमदर्शन दिसता। कित्या खातीर सरकार तांकां कंडिशन अशें घालता की आतां आमी पळयलें जाल्यार इथनॉल प्लांटच हांगा हायलायट जाता, आमकां इथनॉलच जाय अशें ना, हांगा साखर करपाक तयारी आसा जाल्यार कोणें साखर तयार करची, गोड जाता जाल्यार गोड करचें, मोलेसीस करून जाल्यार मोलेसीस कोणें करची। तेन्ना शेतकारां खातीर हें लास्ट वर आसा की कम्पेसेट करता म्हणटा त्या हितून भितर आमकां चालू करता म्हणली तें उतर सरकारान पाळचें ही आमची मागणी आसा। सो तेंचें एक कन्फ्युजन जालां की हांगासर इथोनॉल हाडटले काय परत उसूत हांगा क्रस जातलो काय आनी कितें हाडटले म्हणून, पण आयज तेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग डिमांड केल्लो आसा की ही फॅक्टरी कशीच बंद पडपाक दिवचें ना आनी ही फॅक्टरी परत चालू करपाक लागून सपोज जर कायदेशीर बाजू समज जर घेवपाक जाय जाल्यार ते घेतले असो तेंच्या आयज मिटिंगेक निर्णय जाल्लो आसा। उसगांवच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू।
मुरगांव मार्केट कॉम्प्लेक्सात पावसांत गळटी, वणटींक वेरो, कांय कडेन शिमिटाचे कपचे निखळटात. थंयच्या पसरकारांक आनी गिरायकांकय यो वच करूंक भंय. सरकारान ह्या बिल्डिंगेचे दशेची दखल घेवन बिल्डिंग जाग्यार घालची म्हणून लोक मागता. आता जे असेंब्ली सेशन चलता तातूंत भितर वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांच्यांनी एक मुद्दो रेज केल्लो आसा, म्हणजे ही म्युन्सिपालिटीची ओल्ड बिल्डिंग. काल आमी मुद्दो मांडिल्लो. आमकां खबर आसा की ती जी बिल्डिंग म्युन्सिपल बिल्डिंग आसा ती खूब ओल्ड बिल्डिंग आसा आनी खूब ओल्ड कारणान वेरेंटेर आज 25-20 वर्सांच्या बिल्डिंगेचे स्लॅब कॉलॅप्स जाता. ही स्ट्रॉंग बिल्डिंग आसा म्हणून इतले वेळ ती टिकल्या आनी तरी पूण बारीक बारीक स्लॅब पडटा आसतना भंय दिसता. सो हांवें सरकाराच्या नजरेक हाडून दिलें की थंय रिपेरिंग एक तर करचें आनी तो मार्केटाचो प्रपोजल आमी घाला. पूण तो व्हडलो प्रपोजल आसा, ताका सगळें रिहॅबिलिटेशन करपाक जाय, ताका खूब मोठो प्रोसेस आसा. सो तोय जातलें. सो ताच्या पयलीं हांवें सरकाराक सांगलें खंय मातशें खंय पडटा पळय थंय मातशें रिपेर करचें म्हणून. थोड्या लोकांची कंप्लेन आसा की प्लास्टरिंगाचे जावं कॉन्क्रिटाचे बारीक बारीक तुकडे पडटा आनी जेन्ना आमी हांगा प्रत्यक्ष ह्या दुकानाचेर गेले आमकां दिश्टी पडून आयलें की वयली सायड जी आसा ताका कॉन्क्रिटाचे ते अख्खे गेल्लें आसा, खंय तरी वारांव एक्सपोज जाल्लो आसा, थंय उदक पडटा आनी द सिच्युएशन इज व्हेरी बॅड. जे दुकानदार आसा तांचें म्हणणें आसा की हांगा मेंटेनन्स करूंक ना. ताका आज पर्यंत तरी मेंटेनन्स केल्लें आमकां खंय दिसून येयल्लें ना. तर आतां हे सप्तक लागीं येयला, तेजे भायर आतां तेजे जावन मागीर चतुर्थी येतली आनी लोक इतलो पब्लीक भोंवतात हांगा, इतलो क्रावडेड जाता आनी थंय कितें वयल्यान कितें तर स्लॅब बी पडलो या प्लास्टर पडले थंय कोणाच अपघात जावं नाका. आमचे शॉप आसा वयर आनी सकयल आसा. आतां वयर बिल्डींग सगळी गळटा आनी ताका कांय मेंटेनन्स बी कांयच करूंक ना. आनी म्युन्सिपालिटीन सांगल्यार ते सांगता तुमी पयशे खर्च करा आनी तुमी करा म्हणून. आतां पावसान हे सगळे गळटा. एका शॉपान सगळें उदक गळटा. लोकांच्या कपड्याच्या दुकानान कपडे पेड्ड्यार जाले, आमचें सामान पेड्ड्यार जालें. आतां ते अजून कांयच ताजें हें जावंक ना. ही बिल्डींग जरी घट आसा, पोर्तुगीज टायमाच्यान ही बिल्डींग जरी आसा, इट्स अ व्हेरी ओल्ड बिल्डींग घट आसा, पूण लोकांची मागणी आसा की खंय तरी हो आमदारान जो प्रश्न रेज केला इज अ व्हेरी गूड इश्यू. म्हणून हांची मागणी आसा दुकानदारांची की एक बेगीनचे बेगीन एक मेंटेनन्साचें काम गोवोरमेंटान घेवचें. फुडलो जो प्रपोजल आसा तो मागीर करूंक जाता. एक नवें बिल्डींग जरी बांदपाचें तें मागीर करूंक जाता, बट इनिशियली इन द स्टार्ट द मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डींग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. खंय तरी गोवोरमेंटान दखल घेवन ह्या सगळ्या लोकांची कागाळ आयकून घेवची अशी दुकानदाराची मागणी आसा. वास्कोच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंय सरकार हिंटरलँड टुरिजम वाडचें म्हणून काम करता. हिंटरलँड टुरिजम पॉलिसी तयार करपाचें काम चल्लां. सत्तरी, पेडणे, दिवचल, काणकोण, सांगे आनी सावड्डे वाठारांक ते खातीर प्रोत्साहन दितले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. आमदार शेटयान प्रश्न काडिल्लो. स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अरावंड 81,75,460 आनी इंटरनॅशनल 4,52,702 हे गोव्यान आयिल्ले आसा. हे तुमच्या इलेक्यूत आन्सरान मेळ्ळेले आसा. म्हाका मंत्र्याक इतलेच विचारपाक जाय की हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिजम इन स्टेट, कितल्या जाणांनी, आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज, आनी खंयचे तालुकाज गोव्यान तुमी हिंटरलँड टुरिजम म्हणून आयडेंटिफाय केला. जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आनी 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हावस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिजम. आतां हिंदलँड टुरिजम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या. एक होमस्टे आनी दुसरी कॅरवन टुरिजम. आतां स्पीकर सर ताजो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट कितले वतात खंय काय म्हणून तो डेटा आमी दवरूंक शकना की देर इज प्रायवसी. तो खंय वता आनी कितें करता. आमकां जो डेटा जो हॉटेला कडल्यान मेळटा अंडर टायम जो आमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केल्लो तो ऑल्सो अंडर प्रोसेस आसा. येता ते फुडल्या असेंब्लीन वी शूड बी एबल टू गिव यू हाऊ मेनी पीपल कम इन डिफरंट हॉटेल्स. बट खास करून तुवें विचारलें पर्यटक जो गोंया येता तो कितें करता ती आयटनरी टुरिजम डिपार्टमेंट दवरना. हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागांत पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिजम वाडचें, जातून इन्क्लुजीव जावचें, म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागांतल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागांत पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.